गोंयांत चालू आशिल्ल्या झेडपी वेंचणुकेचें नॉमिनेशन फायल करपाचो निमणो दीस आसलो. निमण्या दिसा सगळे टोटल 327 नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा मेळोन 327 नॉमिनेशन्स येयल्या. हितून थोड्या पार्टींची दोन नॉमिनेशनां एका कॉन्स्टिट्युएन्सी डमी जे फॉर्म भरता तशीं आसा, तेवूय हितून कावंट केले गेल्या. आमी नॉर्थ गोवाचें पळयलें जाल्यार नॉर्थ गोवान 159 नॉमिनेशन्स येयल्या 25 सिटां खातीर, आनी तितून सगळ्यांत चड अशी 12 नॉमिनेशन धारगळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयल्या. तेजे उपरांत खोर्ली, हळदोणा, शिवोले अशी प्रत्येकी 9 नॉमिनेशन येयल्या. आनी सगळ्यांत कमी पाळये, फोंडा आनी केरी 3 नॉमिनेशनां येयल्या. बाकी सगळीं नॉमिनेशनां 5, 6, 7 अशा आंकड्यांची आहा. मागीर आमी सावथ गोवा जर आमी पळयलें तर सावथ गोवान 168 नॉमिनेशन येयल्या. सगळ्यांत चड पैंगीण 11 नॉमिनेशन्स येयल्या. शेल्डे, सावर्डे, वेळी, राय, बोरी आनी कुट्टी 8 नॉमिनेशनां येयल्या. सांकवाळे 9 आनी धारबांदोडा 10 अशी नॉमिनेशन. आनी ह्या सावथ गोवान सगळ्यांत कमी खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयल्या ते 2-3 कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4 नॉमिनेशनां येयल्ली आसा. आतां हो आयचो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जालो. आतां फाल्यां स्क्रुटिनी जातली ह्या सगळ्या नॉमिनेशनाची. स्क्रुटिनी जावन जे फायनल लिस्ट येतले तेजे उपरांत 11 तारखेक विड्रॉवलाचो एक हें आसतलो, विड्रॉवला खातीर दीस आसतलो. ते विड्रॉवल जाल्या उपरांत लास्टची फायनल लिस्टान उरतली तेच नॉमिनेशन तेच कॅन्डिडेट हे इलेक्शना खातीर आसतले. स्वप्नील तारी हांगा लोकी शिलकार, प्रुडंटा खातीर.